दाबामळ कोटाळी सांग्यार 19 ऑक्टोबराक मेन रोडार पेप्सी कंपनीच्या 14 टायराच्या ट्रकापोनात चिड्डून लवलेश मनोहर चारी ह्या युवकाक मरण आयलें, जाका लागून गांवचे लोक फुर्योज जाल्यात। अशी रस्त्यांतल्यान व्हडल्यो गाडयो धांवडल्यो जाल्यार गाडयो फोडटले, फॅक्टरीक चलपाक दिवचे नात। मुख्यमंत्र्यान सांगेकाराक गांभीरतायेन घेवचें पडटलें। भिरांकूळ अपघातात थळाव्या तरणाट्याचो बळी वचूनय पेप्सी कंपनीन 19 ऑक्टोबराक मालाची येरादारी चालूच दवरिल्ल्यान खुबळिल्ल्या लोकांनी रस्तो आडावन दवरलो। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही कंपनी चालू आसा, पूण तिचो थळाव्या वा सांगेच्या लोकांक कसलोच फायदो जायना। उरफाटे अशीर रस्त्या वयल्यान तांच्यो गाडयो धांवतात, ज्यो लोकांचो आतां बळी घेवपाक लागल्यात। आयकात थळाव्यांचे उत्फुरके। आता अशें जावपा जायना की आतां तुवें तो भुरगो मेला, तो भुरगो मेला तो एक कोंबडेक पील मेल्ल्या भशेन केला। ते पेप्सीन आतां फॅक्टरी सुद्दां आयज बंद दवरली ना आनी ट्रान्सपोर्ट चालू दवरला। अजून भुरग्याची डेड बॉडी मडगांव आसा हॉस्पिटलान, अजून डेड बॉडीला हाडूना आनी तेणी ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरला। म्हणून आज आमी रस्त्यार येयल्या हो ट्रान्सपोर्ट तांकां हाडोवपाक आनी गाडी आमी तेंगे हाडून दवरल्या। आतां हेजेर आमच्या सीएमान लक्ष घालचें आनी आमच्या गांवच्या लोकांक न्याय मेळोवन दिवचो। आनी हेजे फुडें अशें जावपा जायना की 10 टायरां वयर 6 टायरां वयर गाडी रस्त्यार चलपा जायना, हें आमगेले लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आसा। आनी जर 10 टायरां वयर गाडी जर हांगा रस्त्यार दिश्टी पडल्यार आमी फोडून उडयतली गाडयो आनी फॅक्टरी आमी चालू करपाक दिवपा ना, इतलेंच आमच्या गांवच्या लोकांची मागणी। थळाव्यांनी बोवाळ घातल्या उपरांत मंत्री फळदेसायान दनपारां जिल्लोधिकारी, जोड मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, सरपंच, पेप्सीचे अधिकारी, येरादारी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली। कंपनी कडल्यान लवलेशाच्या कुटुंबाक पैशांचो आदार आनी ताच्या भावाक कायमची नोकरी दिनात तो मेरेन कंपनी बंद दवरची बसकेंत थारलें। लोकांनी पेप्सी कंपनीक 5 दिसांचो वेळ दिला। 5 दिसां भितर हाचेर निर्णय घेना जाल्यार फुडली कृती करतले, थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। सो हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा, जर लोकांक हांगाच्या लोकांक जर स्थानिकांक हांगा न्याय मेळना, पगार वाड जायना, कांय जायना, जाल्यार हांव लोकां बरोबर रावतलो। मागीर कंपनी बंद जाल्यार कोता येता, आमी ताची पर्वा करची ना। आनीक जे लोकांक जाय तेंच जातलें। हांगा एखादे वेळ कोणाक जर रोजगाराचेरय जर जे कोणी कामगार आसात तेय अनसॅटिस्फायड आसात, गांवचे लोकय एग्रीवड आसात, हांगा ट्रॅफीक आनी प्रॉब्लम जातात। हाचे खातीर एक बैठक हांवें आपयल्ली आसा, एक सोक्षमोक्ष आयच्या दिसा भितर लावपाचो। हे परत आमी जायत फावटी हांव रातचे खूब म्हणजे 2-3 पसून हांगा येवन हांवें जेन्ना रहदारी जाता, कोणी बेफाम गाडी चलयता, कोणाकय कट मारून वता, कोणाक एक्सिडेंट जाता, बारीक सारीक एक्सिडेंट जायत रावताले। ताचे खातीर रस्त्याचे आमी अर्दे रस्त्याचें वायडनींग केल्लें आसा, अर्दे रस्तो उरलेलो आसा। रस्तो वायडनींग करता आसतनाय आमकां प्रॉब्लम जाता, जे कोणाचे प्रॉपर्टीज आसा त्या प्रॉपर्टींतल्यान जर NOC मेळना, रस्ते अर्द्यार उरलो आसा। सो जायते प्रश्न आसात, आमकां लोकांचें कॉपरेशन जाय आनी लोकांक जाय जाल्यार हे प्रोजेक्ट चलतले। कोणा आमदाराक, मिनिस्टराक किंवा सरकाराक जाय म्हणून चलचें ना, लोकांक जाय जर जाल्यार हे प्रोजेक्ट चलतले। सो हाचो निर्णय आयज जातलो। पेप्सी कंपनीचे ओनर येवना, तांचे मॅनेजमेंट येयल्ले, सो तेंचे कडेन आतां मिटींग जाली। आमचो MLA सुभाष फळदेसाय आसलो आनी मिटिंगेक तेमी सांगलां की तांकां एक 6 दिसांचो टायम दिता की ते फॅमिली कितें कॉम्पन्सेशन जावं तेच्या भावाक जॉब तें आमी सांगतात म्हणून 5 दिसांनी। आनी सो तितली जायसर ते 5 दीस तेमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरता, हें तेमी उतर दिलां। आनी तितून आमी उतर घातलां आमचें की हेजे मुखार जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हेंचो चालू जातलो 5 दिसांनी जावं 6 दिसांनी, जितले पर्यंत कॉम्पन्सेशनाचें जावं तेजें सेटलमेंट जायना, फॅक्टरी बंद, आनी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो तेन्ना आमकां गांवाक 6 टायराच्या वयर गाडयो आमच्या गांवाक येयल्ल्यो नाका, हें आमी डिसिजन घेतलेलें आहा। आनी हें आमी क्लियरली आमच्या MLAकय सांगलेलें आहा आनी दोनी कंपनीच्या MLAकय हेका मॅनेजमेंटाकय सांगलेलें आहा। आता MLA गेलो डिस्कस जालें, सगळें जालें। आता बॉडी जी आसा तुमी आतां आमी वयतले बॉडी हाडपाक वयतले। आमी आतां मुद्दाम रावलेले बॉडी हाडपाचें, सेटलमेंट बॉडी हाडपाना म्हणून पयलीं सांगलेलें सराक, सुभाष फळदेसाय सांगलें। आतां आमी सद्या 5 दीस टायमींग दिल्लो आहा तिंगा, आतां आमी बॉडी हाडपाक वयतले। आता रस्ता रोको केले बंद करतात तुमी, आता रस्ते सोडटले जालां। आतां सद्या ट्रान्सपोर्ट बंद आसलो, 5 दीस म्हळ्यार ट्रान्सपोर्ट बंद। आयज तुमी रस्ता रोको केलो, आतां रस्ता रोको म्हळ्यार तेंची स्टाफ आहा तो रिटर्न धाडटले। आनी जो तेंची एक गाडी येयल्लो आहा ड्रोन गाडी बी आसा ती रिटर्न धाडटले, त्यो फॅक्टरी सोडपाना आमी। आनी सद्या ट्रान्सपोर्ट जो हांगचो गांवच्यान वयता तो सद्याक 5 दीस बंद। 5 दीस असो न्हू, जितले पर्यंत सेटलमेंट जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपाना। आनी गाडी येयल्यो न्हू जाल्यार हाडयतले आनी रिटर्न धाडटले। आनी हेजे मुखार जेन्ना 6 टायराच्या वयर गाडी येतल्यो त्यो आमच्या गांवाच्यान क्रॉस जावपाना, त्यो बंद करतले आमी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत।